गोयच्या दर्यात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या नुस्तेकारांचो वावर वाडपाक लागला। भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून गोयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या। भायले नुस्तेकार व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी घेऊन येतात आणि गोयच्या दर्यान नुस्तेमारी करतात। केन्ना केन्ना हे नुस्तेकार गोयचे शिमेत येवन गोयच्या नुस्तेकारांचेर दादागिरी करतात। हे विशीं जायत्यो कागाळी केल्यो, पूण कोणूच दखल घेना अशें तांचें म्हणणें। 15 दिसां पयलीं नुस्तेमारी खात्यान कोस्टल पुलिसांच्या सहकार्यान मालपेची बोट धरिल्ली, पूण हे भायले नुस्तेकार अजूनय गोयच्या दर्यांत येवन नुस्तेमारी करतात। नुस्तेमारी खात्यान नेमान गस्त घालून ह्या बोटींचेर कारवाय करची अशी मागणी बेतलांच्या नुस्तेकारांनी केल्या। जेन्ना आमी भुरगे आसले तेन्ना आमचे जाणटेले ते व्हडे घेवन पागेर मारून नुस्तें हाडटाले। कितले दिसाक 3-4 पावटी व्हडे भरून हाडटाले। आज ती परिस्थिती रावंक ना। आनी दुसरें कितें जालां, आज कर्नाटकासून अशे बोटी येता फाटल्या दिसाक 250-300 टॉलर आनी ते बुल टॉलिंग, तेका लिमीट ना काय ना। कर्नाटकाक अमके एरियेच्या भायर फिशींग करपाचें तेमकां लिमीट आहा, जाल्यार आज ते बिंदास हांगा फिशींग करतात। अशें केलें जायत जाल्यार फाल्यां आमच्या गोंयच्या हद्दींतलें नुस्तें ते मारून व्हरतात, जाल्यार आमच्या लोकांनी फिशरमॅनांनी कितें करपाचें? महाराष्ट्राचे टॉलर आयले आनी ते कितले 7-8 मिटराचे रापणे मारतात, पर्सेंट मारतात। अशें येवन तर हे केलें। आमची गोंयची एरिया कितले मिटर आहा? चूक हा गव्हर्नमेंट आनी जो फिशरीज डायरेक्टर जावं ते डिपार्टमेंट आहा ही तेजी चूक आहा। कित्याक कोणाक येवप एलाउड, हे कितें चल्लां? जर तर कर्नाटकाक अमकीच एरिया आहा नुस्तें मारपाची, जाल्यार हांगा गोंयांत ना कित्याक? जी पळय नुस्त्याची जाती आसले ते आतां जाती काबार जाले। उदाहरणार्थ न्हंयचेच सांगपाचें जाल्यार आमचे खडचाणे आनी दुसरे कालवा, तिसरे अशे भरपूर पडटाले, ते आतां हे जाले। आतां 2 वर्सां पयलीं तिसरे पडले बितलाक। आतां ह्या वर्सा ना, पोरू ना। अशें तर हे चलत जाल्यार हेच्या फुडें नुस्तें जावं कितेंच खावपाक मेळचें ना। आनी जे कोण फिशरमॅन आहा पळय तेमी हो धंदो कंप्लीट बंद करचो पडटलो। आज तर तूं दर्यांत तर वयशी जायत न्ही, तुका खाली उदकच दिसता, नुस्तें थंय दिसचें ना। हेजें कारण कितें? खूब वर्सां पयलीं सुद्दां असो आवाज उठला आनी चल्ला आवाज की हे नुस्तें पळय कमी 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 जायत वयता। शास्त्रज्ञांनी सुद्दां सांगलां हो हे नुस्तें कमी 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 जायत वयता म्हणून, पूण हेजेर लक्ष कोण दिना। हेजें कितें तेन्ना जर हेजेर लक्ष कोण तरी दिता आसलो जाय जाल्यार आज ही परिस्थिती अशी जाता नासलेली। हेजें कारण कितें? पयलीं अवघेच बोटी आसलेले, आज बोटीची जी संख्या आसा वाडल्या पळय अशी न्ही की अरे रे रे रामा सांगपाचो ना। कोणूय येता बोट बांदता, कोणूय फिशरमॅन जाता, ती एकल्याचे 20, 25, 10, 15 बोटी। अरे जर तर गव्हर्नमेंट म्हणटा न्ही बोटी बांदूंक जायना जाल्यार हेमकां 1 लाख 10, 15, 20 बोटीचे हे कोणी दिले परवानगी बांदपाक? कर्नाटक आमी म्हणटा, त्या महाराष्ट्राक म्हणटा कितें थंयचे तर सगळे थंयची मासली काबार केली। आतां मासलीचे सोदात ते हिंगा येता, मलपेच्यो बोटी आनी खंयच्यो बोटी। मागीर हिंगा गोवात पडटा पॉप, विकतले कशे? एलईडी फिशिंग चालू आसा चालू आसा। गव्हर्नमेंट म्हणटा बंद केले। कोण सांगता बंद केले? दोळे फुटले तेमचे? कोण सांगता बंद केले? बिनधास्त चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।